Actually, it's a very good initiative, and I feel that all children will learn how the food comes on their table, from where, how much hiring efforts of the farmers that will be experienced by the children through this. And I think this should be part of every school. School should get the opportunity to get exposure to this kind of activity. ती स्वता म्हणल्यार तूं म्हणटा तें सारकें. ताका लागून हांव सांगता जे आमचे स्टुडंट्स आसा तांकां हे भाशेन ट्रेन दिली. म्हाका दिसता एक भुरगीं केन्ना फाट रावपाक शकपा ना, कित्याक जे मेरेन तांकां स्टडी दिना आमचे जे शेता बद्दल ते मेरेन म्हाका दिसना ती भायर सरतली. अशी जर आमगे सगळे इश्कॉलान, हांव तेच परत रिपीट करता, इश्कॉलान जर ट्रेन दिली अशी जाल्यार म्हाका दिसता भुरगीं आमची यूथ आहा ती भायर सरतली आनी शेतां करपाक फुडें येतली. आज आमकां वेलसांव सांगता 2,80,000 स्क्वेअर मिटर आमच्या युथांनी आज शेतां रोवपाक कॉमेस केली, रोयली. ही केन्ना जावूं न्हय. 25 years ही शेतां कोणें पाड घालूं नये. हांव फकत शेतकारांक ओनरांक एकू मॅसेज दिवपाक सोदतां, तुमच्या शेतां जी पाड आहाय, सो आमकोडे मनीस आहाय, आमकोडे हो यूथ आहा, आमकोडे पांच आहाय, दुसरे यूथ आहाय. आमी दुसऱ्यान कितें केलां तें सांगूंक सोदनाय. आमी आमकडच्यान कितें जाता तें करपाक आमी मुखार आहाय आमच्या MLA आदरान. आनी हे भुरग्यांक भायर काडपाक हें कोणेंय करूं ना. वेलसांव फर्स्ट टायम 2,80,000 पयर आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर CM देखून सरप्रायज जालो ही पाड आसली शेतां तुमी कितें कोन्न केलें काय म्हूण. सो आमी आमचें काम आहा, आमचें कर्तूब आहा. सो आमचे जे सिनियर सिटीजन जावं दुसरे लोक आहा, जावं पंचायत आहा, जावं तेणी हे धाकले अवेरनेस करून भुरग्यांक मुखार हाडपाक, कित्याक जायते भुरगे हाटी आहाय आनी तांकां तर बॅकींग मेळ्ळें. हांव सांगता ही पाड आहाय ती देखून हांव आनी येता दुसऱ्या एका आख्खी रोयन जर हांव तर उरलो सो हांव ती रोयन दाखयता. We were very excited when Mr. Rocosino told us that we are going to have a small program on agriculture. And when I told my children in the class, they were so excited because some of them have not seen the fields. Some of them come from the different type of a background who they have not seen the fields. So when we told them in the school that we are going to visit right from morning they were excited. And they could see the on-hand experience of what actually it is. And as per the new education policy now, we are going to have a practical approach in this agricultural field. So I don't think so the coming generation will lag behind in this agriculture. And I thank our MLA for always helping not only the villages, the schools and all in different areas. And this is his most liking area, agriculture, and we all love agriculture. And so that is one of the things we have brought our children, and they could see what hardships we all go through.